नमस्कार। आयज गोकुळाष्टम गवळणींची मना बुलोवपी कृष्ण कालिया मर्दना प्रमाण समाजातल्या विनाशी प्रकृतीचो संहार करपी कृष्ण आपल्या विविध रासलिलेंतल्यान गोकुळवासियांची जाने मना जिखली त्या नंदलालाच्या जन्माष्टमीची समेस्तांक परबी दीत हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। टॅक्सीवाल्याच्यो 5 मागण्यो मान्य, गोवा मायल्स काडपाक मात मुख्यमंत्र्याचो न्हयकार। टॅक्सीकारांनी आंदोलन घेवचे फाटी मुख्यमंत्र्याचें आवाहन। सोमारा मडगांवच्या पोरण्या रेल्वे स्टेशनार जखमी अवस्थेत सापडली एका दादल्याची कूड। तपासान बारीक कारणा खातीर वाद जाल्ल्याचे उक्ताडार। पुलीस घेतात सोद। हुंड्या खातीर छळ करून बायलेक आत्महत्या करपाक केले प्रवृत्त। सुजीत कुमार दुबे आड म्हार्दोळ पुलिशेन नोंद केलो गुन्यांव। आवाज प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन हंजुणचे लोक परतून पुलीस स्टेशनार। व्हडल्या आवाजात चलपी संगीत पार्ट्याचेर कोणाचेच ना नियंत्रण, लोकांचो आरोप। वडा भक्तिभावान मनयली नार्वेची अष्टमीची जात्रा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे सयत श्रीपाद नायक, सदानंद शेट तानावडे आणि प्रेमेंद्र शेट हांणी लायली हाजेरी। गोंयभर गोकुळाष्ट मनयली वडा उमेदीन। जायते कडेन जाल्यो खासा कार्यावळी। बालवाडी आणि मुळाव्या शाळांनी राधाकृष्णाचो भेस करून आयिल्ली माणकुली भुरगीं। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सोमारा मडगांवच्या पोरण्या रेल्वे स्टेशनार जखमी अवस्थेत एका दादल्याची कूड सापडली। पुलिशेक म्हायती मेळटाच तांणी ताका ताकतिकेन हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात दोतोरांनी मरण आयिल्ल्याचें कळीत केलें। पुलिसांच्या तपासात दोगा कामगारां मदीं बारीक कारणाक लागून जाल्ल्या झगड्यात ह्या कामगाराचेर सुरी हल्लो जालो। सध्या मडगांव पुलीस दुसऱ्या कामगाराचो सोद घेतात। पोलीस स्टेशनवर आमकां एक मेसेज मेळ्ळी की एकट्या मनशाक मारून उडयलो। आमी पळयतरीच आमकां कळ्ळें की एक 2 जाण लेबर ती झगडटाले आनी एकट्यान ताका चाकू चेस्टाचेर चाकू मारून ताका मारलो म्हणून। तेजे पयलीं आमी ताका आमचे पुलिशेन गाडयांत घालून ताका आमी इमिजिएटली आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो। थिंगा कळ्ळें की तेजे डिक्लेअर्ड डेड। मुखाल्ल्यात आमी बाकीचे केस बीस रजिस्टर करून सध्या अजून कोणाक केलं ना। आमची सध्या फॉर्मालिटी चालू आसा। वळख पटल्या सर तेगेली वळख पटला आमी तेजो कोण तो आमी सादारण अशी वळख पटला। आमी आमची स्टाफय लायला। आमी चड जाता तितले बेगीन ताका आमी कस्टडीन घेतले। आयज सकाळी फुडें मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक कॉल आयलो आनी त्या कॉलाक म्हणलें की कॉलाचेर सांगलें की हांगा एक लेबराचो खून जाल्लो आसा, लेबराक घायल केल्लो आसा। त्या बरोबर मडगांव पुलीस स्टेशनाची टीम हांगा पावली आनी तांणी पळयलें की एक लेबर रक्ताच्या थारोळ्याक हांगा लोळटालो आनी ताका सोमतोच तांणी गाडी हाडून हॉस्पिटलांत गेलो, थंय ताका डेड डिक्लेअर केलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे हांगा आनी एक ताजो पार्टनर जो लेबर आशिल्लो ताणें ताका चाकू तोपलो आनी बारीक क्षुल्लक कारणा वयल्यान हो वाद जालो आनी ताजो मर्डर जालो। सध्या मडगांव पुलीस ह्या प्रकरणाची तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरंग प्रभू मलगणेकर। हुंड्या खातीर बायलेचो छळ करून तिका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त करपी सुजीत कुमार दुबे हाचे आड म्हार्दोळ पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणात ताका बेगीनूच अटक करतले अशी माहिती पुलिशेन दिल्या। ह्या आत्महत्येची घडणूक हे मे महिन्यात घडिल्ली। मे महिन्यात सुजीत कुमार दुबे ह्याच्या घरकान्नी बाणस्तारीक हांगा आत्महत्या केल्ली आनी अशी समजली की ताका लग्न जाल्यार 2.5 वर्सां जाल्ली आनी 2.5 वर्सां पयलीं जी कोण घरकान्न कोणी मरता भायर मरता जाल्यार तेजे तपास जो आसा तो डेप्युटी कलेक्टरा अंडर येता आनी त्या नुसार डेप्युटी कलेक्टरान तपास केलो आनी फोंडा म्हाड्डोळ पुलिसांनी बी तपास केलो आनी हेजी जो निष्पन्न जाल्या ती की सुजीत कुमार दुबे हो ताका हुंड्या खातीर भरपूर छळ करतालो। ताका बेजारून ताणें आत्महत्या केली आनी त्या आत्महत्येक ती प्रवृत्त केल्ली म्हणून ताजेर गुन्हा नोंद केला आनी म्हाड्डोळ पुलीस आहा ताका केन्नाय अटक करपाची शक्यता आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हाड्डोळच्यान एकनाथ खेडेकर।
आवाज प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन हंजुणच्या लोकांनी परतून पुलीस स्टेशनाचेर धाव मारली. कितल्योश्योच कागाळी करून लेगीत व्हडल्या आवाजान चलपी संगीत पार्ट्याचेर कोणाचेच नियंत्रण ना. राती 10 उपरांत व्हडल्या आवाजान संगीत वाजोवपाक बंदी आसून लेगीत ह्यो पार्ट्यो कश्यो चलतात असो प्रश्न लोकांनी उपरासला. राती 10 उपरांत व्हडल्या आवाजान संगीत वाजोवपाक बंदी आसा. उच्च न्यायालयानूय गोंय सरकाराक तसो निर्देश दिला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राती उसरा मेरेन चलपी संगीत पार्ट्यांचेर कारवाय करतलो म्हणून सांगिल्ले, पूण प्रत्यक्षात खंयचे कडेन कांय ना. फाटले कितलेशेच दीस जाले हंजूण आनी बागा वाठारांत व्हडल्या आवाजान संगीत पार्ट्यो चलतात. ह्या पार्ट्या आड आवाज काडून लेगीत पुलीस कारवाय करपाक फाटफुडें करतात. अशें कित्याक असो प्रस्न थळावे लोक उपरासपाक लागल्यात. It was so loud that my bed was shaking even in the night. I was complaining from 10:30. I actually paid a ticket and sent somebody in the concert to take videos. Nothing was happening. Finally at 3:30 I came here in my night clothes. They were not willing to listen to me. And I finally said I'm not leaving. And then they made one phone call. Obviously the van was at the location and within a few seconds the noise was shut down. So if the police wants to shut the sound down, they can. Yes. But this is not happening. Passing of the buck is taking place. There is clear orders from the High Court and the judiciary does not need to interfere in an administrative function. The police's job is to stop this and they can do it very easily, but it does not happen. We the citizens are made to go pillar to post and leave all our work, leave our families and come here and protest. Why? Because they are not doing their job and this should be very clearly understood by everybody. That the police is supposed to take action. We are also allowing time because the PI is recently joined. We cannot pressurize him also to take stringent action. So today we are leaving peacefully. Even otherwise we would leave peacefully only. But we are very hopeful that a new PI brings in a new change. We don't have anything against PI Paresh, but it was difficult perhaps for him to maintain 2 police stations at the same time. So we understand that. We understand the shortcomings that departments face. So we are hopeful that the courts and the authorities will grant us some relief so that we can sleep for continued duration. And like we have questioned, where is the noise pollution register? And where is the, if a complaint was made, was there an FIR registered? All these, we have a lot of questions, but we don't know, it's not that we don't have answers, it's that we don't know whom to ask. Because the only way we can ask is through an RTI. But the problem is, once we get the RTI reply, what do we do with that reply? Do we all have to individually run to the court? Do we all have to seek only judicial help and no other help from administration like it was said before? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नार्वेची अष्टमीची जात्रा व्हड्या भक्तिभावान मनयली. अंदूय अष्टमीक भक्तांची गर्दी जाल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी नारव्या वचून सेवा अर्पण केली. नारव्या जावपी अष्टम बरीच फामाद. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान तशेंच शेजारच्या राज्यांतले भावीक ह्या जात्रेक हजर रावतात. कांय भावीक तर नवस फेडपाक येतात. अष्टमीची एक व्हडली जात्रा म्हणून तिची वळख आसा. अष्टमी निमतान सकाळच्यान भावीक भक्तांची पावलां नार्वेच्या दिकेन वळटाली. जात्रे निमतान चवथीक नव्या व्हंकलेक वजाक लागपी लाकडी माटोळी आनी हेर सामान तशेंच खाजे, खेळणी, चणे आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी भरिल्ली. दिवचल सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वाजयत गाजयत देवतांच्या पालख्यांचे नारव्या आगमन जाले. आणि पावित्र्य या नारव्या गावातल्या तीर्थस्थानाक आसा. ह्या तीर्थस्थानातले एक दिसाचो जरी उत्सव असलो जाल्यार सुद्धा म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात पयलीं तर लोक बाकी कडेन जन्माष्टमी जायत नाशिल्ले, सगळ्या कडल्यान लोक जन्माष्टमीच्या निमित्तान हांगा येताले. म्हणून आयजूय म्हणजे पावित्र राखता आसतना आमी पळयता की जवळपास 12 गावांतल्यान चलोन पालख्यो येवप हे सोंपें न्ही, सादें न्ही. आणि त्या प्रत्येक गावांतल्यान तें पावित्र्य तितक्याच मोठ्या प्रमाणात दवरला. हांव 12 पालख्यांचे फाटले फावटी दर्शनूय घेवन आयला. त्या सगळ्या लोकांक मेळूनय आयला आमचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट हांच्या बरोबर. ताकाच लागून तितकेच खूप मोठें महत्व हांगासर आसा. आणि नार्वे एक अशें स्थान म्हणजे आज आमी नरसोबावाडी म्हणटात किंवा प्रयागराज म्हणटात, गया म्हणटात,
पुर्वजांनी आमकां इतलें लागीं सगळें करून दवरलें पण ताची महती कदाचित म्हाका दिसता गोंयांत कमी प्रमाणात खबर आसा. तितकेंच महत्वाचें गया किंवा प्रयागराज आसतलें तितलेंच महत्वाचें हें स्थान गेली कित्येक वर्सां आमी पळयतात ल्हानपणा पासून की हाजें महत्व जें कितें आसा तें महत्व प्रत्यक्ष हांगा दाखयता. हजारो लोक त्या उत्सवाक हांगा येतात. हो खरोखरच एक संगम बरो संगम आसा. सादारण हाचें महत्व जर हांवें पळयतलें एकच उदाहरण आमी घेवया की जवळजवळ 12 देवस्थानाच्यो पालख्यो हांगा ह्या उत्सवाक येता. म्हणजे देव सुद्दां हांगा ह्या उत्सवाक सहभागी जाता. हेजे वेल्यान ताचें महत्व म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जाणून घेवंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर नार्वेच्यान तुकाराम सावंत. मडगांवचे कोकण रेल्वे स्टेशन ते रावणफोंड सर्कल मेरेन आशिल्ल्या फुटपाथाचेर झाडां वाडल्यांत. हाका लागून लोकांक फुटपाथ सोडून रस्त्यावयल्यान चलून वचचें पडटा. मडगांव नगरपालिका पुरायेन अपयशी थारल्या असो आरोप थळाव्या दिनेश काकोडकारान केला. सरकारान लाखांनी रुपया मोडून हे फुटपाथ बांदला पूण फुटपाथावयल्यान चलपाक मेळना जाल्यार फायदो कितें म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न आसा. हे आमची फुटपाथ इतले लाख मोडून गव्हर्मेंटांनी फुटपाथ बांदल्या आनी एवरी कावन्सिलरांक ते हें दिल्या काम दिल्या तेंच्यांनी फुटपाथ क्लीन करपाची. आतां आमचे हे मडगांवचे पुलीस स्टेशन रेल्वे स्टेशना भायर कितें जालां सगळे लोक मेन रोडा वयल्यान ती बॅगां धाकली भुरगीं बॅगां घोव बायलां बॅग घेवन त्या भुरग्यां बावड्या घेवन ती मेन रोडा वयल्यान चलतात. आनी हांव हांगा लायता रागीच ही फुटपाथ जी केल्या ती एक्चुअली ती लोकांक वचपाक बॅग घेवन वचपाक ही फूल फुटपाथ रान अशें जाल्लें हांगा सोरोत पावतात लोकांक बरें चलपाक मेळना. कितें करताले आनी ते मागीर हे आमच्या मेन रोडा वयल्यान चलतात. सो हांव मागता म्युनिसिपालिटी जे पळय कावन्सिलरांक जे वॉर्ड दिल्या तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली आपल्या वॉर्डांक काम करपाक जाय. म्हाका दिसता इलेक्शन आसतना 6 म्हयने ते काम करतात मागीर फूल 4.5-5 वर्स बेकार. हें सारकें न्ही. सुपर एक्टिव्ह मडगांवची म्युनिसिपालिटी कशें काम करता हाजें एक ज्वलंत उदाहरण आमी सध्या आसात कोकण रेल्वे मडगांव स्टेशनाच्या भायर. आनी हांगा जी फुटपाथ आसा त्या फुटपाथीचेर कंप्लीट झाडां आयिल्ली आसात, बुशीस तण वाडिल्ले आसा आनी फाटले 3-4 म्हयने हे केन्ना निवळ करपाक पावलें ना. हांगचे कावन्सिलर लोकल म्हणटात की हांगचे कावन्सिलर केन्ना हांगा पावना. ही एकूच सायडीनी जाल्यार त्या दुसरी सायडीकी बी जी फुटपाथ आसा तिजी परिस्थिती सेम आसा. लाखांनी रुपया बांदून हांगा ही फुटपाथ बांदिल्ली कारण लोकांक सुशेगाद चलपाक मेळची. लोकांक चलपा खातीर ही फुटपाथ केल्ली पूण लोकांक आतां रस्त्या वयल्यान आपलो जीव धोक्यात घालून चलत वचचें पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. दियोदिता फर्नांडीस खून प्रकरणात कलंगूट पुलिशेन आकीब उर्फ अमन शौकत खलीफ मूळ रत्नागिरी आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांकां हंड्रून पेट्रोल पंपा लागसार अटक केली. फाटल्या 3 दिसांच्यान कलंगूट पुलीस ह्या दोगांचो सोद घेताले. नायकावाडो कळंगुटे मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ल्या दियोदिता फर्नांडीस हिचो गळो ओळून खून केल्लो. पोस्टमार्टम रिपोर्टात ही गजाल उक्तडार आयिल्ली. खून करून पळून गेल्ल्या अमन शौकत खालीप आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांची पुलिशेन वळख पटयल्ली. फाटले 3 दीस पुलीस तांचो सोद घेताले. निमणे ते हंजून पेट्रोल पंपा लागसार पुलिशेच्या हातीक लागले. पुलिशेन आयज तांकां कोर्टात हजर केल्ले. कोर्टान दोगांकूय 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. कलंगूट नायकावाडो हांगासर बेल्सनीर अपार्टमेंटाच्या 3rd फ्लोराच्या फ्लॅटात एका महिलेची डेड बॉडी सापडल्याची बातमी कलंगूट पुलीस स्टेशनाक कळटाच कलंगूटचे पुलीस घटनास्थळी पावले. तेंच्यांनी ती डेड बॉडी आसा तेची पंचनामा केलो आनी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलें. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना अशें कळण्यात येयलें की ही जी डेड बॉडी आसा ती आसा दियोदिता फर्नांडीस 64 इयर्स बायल आसा रावपी म्हापसा हांगासरली आनी कलंगूट हांगासरल्या बेन्सन अपार्टमेंटान तिचो एक फ्लॅट आशिल्लो 3rd फ्लोराचेर. त्या फ्लॅटाचें खंय तरी रेनोवेशनाचें काम सुरू आशिल्लें आनी तें काम पळोवपा खातीर दियोदिता फर्नांडीस आयिल्ली. अशें कळण्यात येता की जेन्ना ती लेट नायट 12 जाली 1 जाली तरी ती म्हापसा हांगासर आपल्या घरा पावना. तिजी जी केअरटेकर आशिल्ली हुस्केन तिणें आपल्या टॅनंटाक तशेंच पुलिसांक कळयलें आनी जेन्ना टॅनंट आनी पुलीस आसात ते जेन्ना ह्या फ्लॅटाचेर तिका पळोवपा खातीर पावले तेन्ना तिजे जे फ्लॅटाचे दार आशिल्ले ते बंद आशिल्ले. जेन्ना टॅनंटान हें दार ओपन केलें आनी तेन्ना भितर वचून पळयलें तेन्ना ते दियोदिता फर्नांडीस जी आसा ती लायींग कंडिशनान पडिल्ली.
जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आशिल्लें पुलिसांच्या मुखार असो एक प्रश्न आशिल्लो की ही जी डेड बॉडी आसा ती एक नॅचरल डेथ आसा काय एक सस्पेक्टेड मर्डर. जेन्ना कलंगूटच्या पुलिसांनी ही डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेली आनी अखेर काल जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो तेतून अशें स्पश्ट जालें की निवेदिता फर्नांडीस जी आसा तिचो खंय तरी स्ट्रँग्युलेशन गळो दाबून खंय तरी मर्डर केल्ल्याचें स्पश्ट जालें. कलंगूट पुलिसांनी जेन्ना ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आपली शोधाशोध जी आसा ती आनी जोरान केली आनी जो अक्यूज आसा ताच्या शोधात सुरवात केली. काल अशें कळण्यात येयलें की लेट नायट हिच्या फ्लॅटाचेर निवेदिता फर्नांडीसाच्या ज्या फ्लॅटाचेर जे काम आशिल्लें तेंचेर खंय तरी दुबावीत म्हणून ह्या दोगांय अक्युजांक शोधाशोध केली आनी अखेर कलंगूट अंजुना वागातोर पेट्रोल पंपाचेर जे अक्यूज आसा आकिब शौकत आनी निखिल चंद्रकांत शेटे हाका कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले. अशें कळण्यात येता की हे जे दोगूय अक्यूज आसात ते खंय तरी जे निवेदिता फर्नांडीस आशिल्ले तिच्या फ्लॅटाचे खंय तरी ब्रोकरेज खंय तरी हेराफेरी अशें ब्रोकरेजाच्या कमिशनाच्या पयशांक लागून खंय तरी हो मर्डर तिचो केल्याचें स्पश्ट जाता. जे अक्यूज आसा दोगूय त्या अक्युजांक कलंगूट पुलिसांनी आयज JMFC कोर्टांतल्या मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस केले आनी अखेर तांकां 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोती. साखळेच्या नावाडग्या गुंडाक दिवचल पुलिशेन मुंबयच्यान अटक केली. फाटल्या 2 वर्सां सावन बेपत्ता आशिल्लो सतीश गांवस हाका दुबयच्यान येतना मुंबय विमानतळाचेर अटक जाली. सतीश गांवस हाचे आड कितलेशेच गुन्यांव नोंद आसात. वेगवेगळ्या गुन्ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसेक वॉन्टेड आशिल्लो आणि फाटल्या सुमार 2 वर्सां फरार आशिल्ल्या हिस्ट्री सिटराक निमाणे एकदाचो धरपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले. सतीश गावस अशें ह्या हिस्ट्री सिटराचें नांव आसा आनी 2 वर्सां पयलींच्यान तो सांखळे वाठारांतल्यान फरार जाल्लो. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हो विदेशात पळून गेला अशी खबर पुलिसेक मेळिल्ली. ताचे विशीं वेगवेगळ्या विमानतळ प्राधिकरणांक माहिती धाडिल्ली. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाचे आड वेगवेगळे 9 गुन्यांव नोंद आसात. तशेंच NIA कायद्या खाला ताचे 8 राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांत केसी सुरू आशिल्ले. तो फरार आशिल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सां पुलीस ताचो सोद घेताले. दुबयच्यान परतना मुंबय विमानतळाचेर पुलिसेन ताका अटक केली. मुंबय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मजतीन दिवचल पुलिसेन ही कारवाय केली. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर इकोस्कर आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन ही कारवाय करून ह्या हिस्ट्री सिटराक धरपाक येस मेळयले. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाका धरिल्ल्यान दिवचल पुलिसेचे सध्या अभिनंदन जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाका रिमांडा खातीर सोमारा दिवचलच्या न्यायालयांत हजर करतले अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत पर्यटन म्हळ्यार फकत दर्यावेळो न्हय, दर एका मतदारसंघात आशिल्ल्या देवळांचो इतिहास, तांचें महत्व पर्यटकांक कळपाक जाय. ह्याच हेतान सरकारान हिंटरलँड टुरिझमाची संकल्पना हाडपाचो विचार केल्लो आसा, अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकारान दिली. देखून हातूंत आस्पाविल्ल्या देवळांचें नूतनीकरण करून पर्यटनाक चालना दितले, अशें ह्या वेळार अध्यक्ष गांवकारान सांगलें. एक विषय कसो आसा की पयलीं सुरवातीक म्हाका सुद्दां पयलीं म्हाज्या भुरगेपणांत दिसतालें की टुरिझम आनी तत्व म्हणटा पर्यटन म्हणल्यार फक्त कशें आसा की दर्या कडेन वचप आनी दर्याचे वेळेर वचप आनी येवप. पूण आतां जे पळय हिंटरलँडाक जो पळय विशय पळय आसा न्ही, आनी लोक आतां जे पळय आसा पळय स्पिरिच्युअल टुरिझमाचो जो पळय वयता तो सांगता त्या मतदारसंघात आसलेलीं देवळां खूब वर्सां पयलीं ती तुमकां खबर आसतली की तांबडे सुर्लाचें जें आमचें म्हादेवचें मंदीर पळय आसा तें कदंबाकालीन मंदीर तें. ती देवळां जी पळय आसा पळय न्ही ती थोडेशें
सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कडच्यान 100 वर्सांचे पयलींचे देवळां आमची पॉलिसी आसा की पयलीं आसलेली देवूळ समज रिनोवेट करप आनी ती संस्कृती आनी ते आसतली थंय आसलेले ते मोन्युमेंट बी जाय टिकोवन उरून ते कोणाक येता तांकां पळोवपाक मेळटलें. आमी एक 2-3 गजाली जशें आमी प्रश्न केला तसो की देवळाच्या माध्यमांतल्यान जे पळय जावपाक जाय पळय म्हणटली आतां सांगता तुमकां हांव तुमकां थंय हात लावपाक ना थंय तांबडी सुर्ला आर्किओलॉजीचो विशय आसा. इतले लोक थंय येता इतले लोक वयता पळोवपाक लोक सर्वीस सामकी हॅप्पी जाता सरप्रायज जाता आनी थंय कितें आसा की एक पॉझिटीव एनर्जी दिसतली तुमकां एक जाग्यार. त्याच प्रमाणे आमी केल्लें आसा आमच्या किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक सावड्डे मतदारसंघात सातेरी पिसाणीचें देवूळ खूब थंय रिनोवेशन जालो आसा. आमी दत्ता महाराजाचे आमी सावड्ड्या एक दुर्गळा म्हणटा थंय एक मंदिराची आमी हें करता रिनोवेशन करता आनी बेताळाचें आमी धड्यार रिनोवेशन करता. बाकीची सगळीं बारीक बारीक देवळां जी पळय आसा ती आमी करीत येयल्यात. वेदर ते आमी पॉलिटिशियन म्हणून आमदार ना आसा पूण ना ते ना तें आमी करीत आसा आनी लोकांक हें पळोवपाक मेळटा आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता लोक एकदां जर गेले जायत न्ही जाल्यार शांत ज्या जाग्याचेर जागो आसा तेन्ना तांकां खूब आवडटलें आनी तेजो फायदो जातलो अशें दिसता. दवल्ले पंचायत वाठारांत सुमार 80 परस मायज बेकायदेशीर घरां बांदल्यात खंय. कर्नाटकाच्या हबीब बेल्लारी नगर नियोजन खात्या कडल्यान परवानो घेवन 6 बेकायदेशीर घरां बांदल्यात. दुसरे वटेन कोमुनिदाद पंचायतीक सहकार्य करिना म्हणून सरपंच सांगता. दवर्ले पंचायत वाठारांत 80 परस मायज बेकायदेशीर घरांचे बांदकाम जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हातूंत कर्नाटकाचो हबीब बेल्लारी हाणें नगर नियोजन खात्या कडल्यान परवानो घेवन 6 बेकायदेशीर फ्लॅट बांदिल्ल्याचे थळावे सांगतात. हातूंतली 42 घरां मोडपाचे आदेश आसून लेगीत न्यायालयान ताका स्थगिती दिल्या अशें एंड्रू रिबेलो म्हणटा. जेन्ना हरकुलान नियासो आसतना 42 डेमोलिशन हाडली ते गेले एपिला गेले आतां ते म्हणटाय तेणी स्टे हाडिल्ल्या कुमदाद लँड प्लस 18K 7/2A हबीब बळ्ळारी मुट्टेणे बिल्डींग बांदल्या ताका DCPचें लायसन्स मेळ्ळा. ग्रावंड फ्लोर पार्किंग 1/1 बिल्डअप आनी 3rd फ्लोरूय तेणें बिल्डअप केला आनी सेक्रेटरी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेलो तेन्ना सेक्रेटरी तो सांगता आपूण 6 फ्लॅट इलिगल बांदले म्हणजे कपस्तात पळय. कुमदाद आमगेली 7/3 तेजें इन्स्पेक्शन जालें आनी त्या दिसा तुमकां खबर आसतली हांवें व्हिडिओ व्हायरल केला म्हाकाय खबर ना. म्हाका ते सगळे कर्नाटकाचे मनीस मारपा येयले एकठांय बायलां बी तें हबीबागे तोकली आनी कोणाली न्हू. आतां हांव कितें म्हणटा तितून मरे 2 नांव आहाय एक हबीब बळ्ळारी एक कादर दुकानदार म्हणून. कुमदाद आमगेली गांवचेली आमगे MLA पासून उलयला थिंगा की कुमदाद आमकां गांवच्यांक ढोलकारांक मेळपाक जाय आनी बिगरपालेच्या लोकांक मेळपाक जाय. पूण हे भाशेन कुमदादे हे कर्नाटकाचे लोक येवन तरी तो खावपाक लागले. आतां तांकां कुमदादीचोच मनीस म्हणटा ते लिगल म्हणून. अरे 18K जमीन लिगल जाता तो म्हणटा पयलीं लीज आशिल्ले कायदो खंय चेंज जालो. कोड ऑफ कुमदादीचेर खंयच कायदो चेंज जालो ना. आमी खूब फावटी हो विशय कम्युनिदादीच्या निदर्शनाक हाडून दिलो मात कम्युनिदाद दुर्लक्ष करता अशें सरपंच साईश राज्याध्यक्ष म्हणटा. कम्युनिदादीन पंचायतीक सहकार्य करचे असो थाराव पंचायतीन घेतला तो महसूल सचिवाक दितले अशें सरपंचाचें म्हणणें. जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन्स कोमुदाद लँडा भितर आयिल्ले आसा हाचे पयलीं हो विशय प्रत्येक वेळा पंचायती भितर येतालो पूण आमी कोमुदादीक लेटर करप कोमुदाद केन्नाच ते पळोवपाक येवप न्ही. पंचायतीचें काम आसा की गांव स्वच्छ नितळ आनी सुंदर दवरप इनलिगल गोश्टी करपाक येवप न्ही. ताचे खातीर हांवें आज रेजोल्युशन घेतलें की रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक हाजे फुडें आमी सांगतले की तांणी ताबडतोब जे कोमुदाद आमकां सपोर्ट करना तांकां सपोर्ट करपाक लावचो इन्स्पेक्शन करपाक लावचें आनी जाता जाल्यार जी इनलिगल गोश्टी गांवांत जाता ताजेर SIT फॉर्म करची म्हणून. दवल्ले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सनबनाक खर विरोध जालो. त्या भायर पंचायत तुमच्या दारी हो उपक्रम थारोवपाचे पंचायतीन थारायला. जे गांवाक जाय आनी गांवाक जे नाका ताचे खातीर हांव गांवकारां बरोबर आसा गांवाच्या लोकांनी आज रेजोल्युशन घेतलें सगळ्यांनी मेळून की आमकां सनबर्न सावथ गोवा नाका नॉर्थ गोवा नाका त्या रेजोल्युशनाक हांवें सपोर्ट केला. हय पंचायत तुमच्या द्वारी हो एक कॉन्सेप्ट घेवन हांव येता. पंचायतीचे पयर आमी तें घेतलें की प्रत्येक वॉर्डान ही पंचायत पावची. पंचायतीचे रायट्स कितें आसा पंचायती थ्रू आमकां कितें मेळटा पंचायतीक येवन टॅक्स कसो भरप त्या दृश्टीन हांवें आतां 31st एक कार्यक्रम दवरलो आसा. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्वताचो वेवसाय असल्यार कोणूय वेबसायट तयार करू शकता
मात दूधसागर धबधबो रान राखीव वाठार आशिल्ल्यान हो प्रकार सुरू जावंक शकना अशें GTDCचे अध्यक्ष आनी धार बांदोडेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच अर्दवट अभ्यासा वयल्यान कुळे टूर ऑपरेटर्सांची दिशाभूल करची न्हय अशी शिटकावणी आमदार गणेश गांवकार हांणी दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हांकां दिल्या. MP साउथ गोवा जो पळय उलयला की हॉटेल आसा, हॉटेलाचेर वेबसायट येता आनी हें अशें कित्याक करता, हितून हें तरी हें आसा तें आसा म्हजो पळय तो उलयला, जाय जाल्यार तो व्हिडियो तुमकां आमी शेअर करता. तर सायट कोणाच्यानूय करपाक जाता आनी कोणें सायट करून घालपाची ताका प्रॉब्लेम ना. हांव जर समज म्हागे हॉटेल आसत न्ही, म्हणजे हॉटेलाची सायट, हांव तेजो ओनर, हांव ताका लोकांक सर्वीस दितलो की तितलें सगळें करता. हांगा कशें आसा ह्या गोश्टीचेर आमी जे जाग्यार पळय वयता एक्टिविटी करपाक, ती एक्टिविटी करपाची जी पळय कंप्लीट एरिया आनी तेजे ओनर कोण आसा, तेजो ओनर गव्हर्मेंट वायल्ड लायफ फॉरेस्टां तें आसा. आतां ते जर समज जर वायल्ड लायफ जर फॉरेस्टां आसा जायत जाल्यार ते कोणीच ती सायट बीट करपाक दिना असो आमचो हेतू ना. ते पयलीं चलतालें न्ही, ते चलतालें तें परत कितें जालें, हें सगळें म्हणजे स्ट्रीमलायन करपाक सरकारान जे पळय स्ट्रीमलायन करपाची जो पळय इश्यू घेतलो ते घेवपा फाटल्यान कारण कितें आसा की कोणाच्यो जे पळय गेस्ट येता थंय तेंचे भायल्यान सगळ्यो ज्यो पळय कंप्लेनी तक्रारी तेंचे कितें आसल्यो त्यो डायरेक्ट टुरिजम डिपार्टमेंटाक न्हय जाल्यार हांव चेअरमॅन म्हणून टुरिजम कॉर्पोरेशना येतालें. आनी ते येयल्ले कारणान कितें जातालें की कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम आसा आमी पळयताले. मागीर कितें जालें थंय ते अशें करून सगळें कंप्लीट बुकींग करपाचो विशय आसा तो दलाली जावपाक लागली. काही लोकांच्यो तक्रारी जाल्यो पुलिशेन. हें सगळें एवॉयड करपाक लागून कितें केलें, हें सगळें एवॉयड करतले जाल्यार कशें करताले, तर सरकाराच्या डायरेक्शना प्रमाणे आमी तें ऑनलायन बुकींग करपाचें ठरयलें. तें चालूय आसलेलें आनी त्या लोकांक विश्वासाक घेवनूच केलें. जे पळय कोण कमिटी आसलेले तांकां कॅप्टनाक सांगपाक सोदता की तेणी हे सगळें स्टेटमेंट करचे पेक्षा व्हडले उलोवचे पेक्षा तेणी कितें करपाक जाय, तें पयलीं सगळें समजून घेवपाक जाय. आनी समजून घेवन ह्या लोकांक आमी कशे पद्दतीन बरेच सेवा दिवपाक शकतले टुरिस्टांक, एज वेल एज ह्या आमगेले जे पळय आसा स्टेक होल्डर तांकां कितें दिवपाक शकतले, हे थोडेशें जर तेणी जर केलें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तें चड बरें जातलें. कित्याक तो उलयला त्या कोतान म्हाका दिसता की तेणी हेजेर अभ्यास कांय करूं ना, अभ्यास केल्या शिवाय तो उलयला. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.